हांव बायट टीम म्हणून येवंक ना। हांव म्हाज्या कामार वयतालो गोमंतकान सायटीर, तेन्ना हांवें जर आमदार पळयले। खरें सांगपाचें म्हणजे कितें आहा, गेलीं 10 वर्सां 15-20 वर्सां वास्कोचो डेव्हलपमेंट जावंक ना। सो दाजी बाबान म्हाका खबर ना 5 वर्सां आनी कितें करपाचें उरलां म्हणून। 1.5 वर्सांनच आमच्या आमदारान बरो डेव्हलपमेंट केल्लो आहा। असलो आमदार आमकां जर पयलीं मेळ्ळो जाल्यार वास्को आमकां हे प्रॉब्लेम जावचे नासले। आयज आमी भयंकर जे त्रास काडटा पळय, तेतूंतले 50% प्रॉब्लेम बाब दाजीन सॉल्व केला। हांव देव दामोदरा कडेन प्रार्थना करता की असलोच आमदार आमकां आनी एक 15-20 वर्सां दिवचो। जाय जाल्यार देवाचो आशिर्वाद आनी आमचो आशिर्वाद जाणट्याचो आसलो आनी ताका मंत्री करचो। इतलेंच सांगून बाब दाजीन आपलें काम चालूच दवरपाचें। कोण जे टिका मिका करता तेचेर लक्ष दिवचें न्हू। टिकाकारी आतां टिका केल्ल्या कारणान दाजी आनीक बरें काम करतलो इतलेंच सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं। ही आयज जी पायपलायन जी सुरवात केल्या PWDन, एक्चुअली कशें आसलें ही 200ची पायप आसा आनी 200ची पायप म्हणजे गोवा शिपयार्ड आनी रेजिडेन्शियल जे ह्या मुंडव्यार वाड्यार रावतात तांकां आनी गोवा शिपयार्डाक ही डिस्ट्रिब्यूट जातली। आतां खंय तरी आमदारान फुडाकार घेवन एक सेपरेटूच लायन ओडपाक सांगलें आनी ही लायन वयतली ती गोवा शिपयार्डाक आनी बाकी दुसरी लायन आसा ती रेजिडेन्शियल वयतली। म्हणजे खंय तरी उदकाचो हो खंय तरी हें जातलो, कमी जावचें ना आमच्या रेजिडेन्शियलाकूय, कित्याक गोवा शिपयार्डाक सेपरेट दितकूच। आनी आमदारान तुमकां ऑलरेडी सांगलां वर्क आमची डेव्हलपमेंट कामां जी आसा ती बरी जोरान चलिल्ली आसा। ह्या 7 म्हयन्या भितर तुमकां खुबशे वास्कोन चेंजीस दिसतले आनी तुमच्या बद्दल जशी आमदारान आपणाची कामां सांगल्या तशेंच आमच्या फुडल्या म्हयन्या भितर आमी ट्राय करता, कित्याक पे पार्किंगाचें जावपाचें आसा। मागीर फिश मार्केटूय सांगलां तेणी येवपाचें म्हणून 6 जानेवारीचे एंड मेरेन तें जातलें। खुबशे प्रकल्प जावपाचे वास्को। This opportunity to come here especially to be with all of my friends, colleagues, especially Raji, who has been doing a wonderful job after being elected as the MLA of Vasco. And we've been friends for more than 15 years, and I can't forget Raji for the wonderful jobs he's been doing. Now, as he has taken over the MLA of Vasco, so many development works have been taken place. Now, it was a dead city, but today we've come back to life. And today, I appreciate Raji for the wonderful jobs and so many things that he's doing. Now, this pipeline is also coming through. It is going towards city area also. We are going to see lots of beautification in Vasco. Vasco will be well developed, and I would like to thank Raji for this job, and we need to support him. You know, things do not happen like that. There are a lot of criticism, but we have to come out from all that. We have to support him to see that Vasco is a dream city in reality. आयज हांगासर वास्को MLAन न्यू पायपलायन, न्यू कनेक्शन म्हटलें जाता ती इनॉग्रेट केल्लेलें आसा। हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की ही गोवा शिपयार्डाक तेणी लायन दिल्या। 5 वर्सां पयलीं हांगासर अशेंच टँकाचें इनॉग्रेशन जाल्लेलें आनी आमच्या वॉर्डान आमच्या लोकांक सांगलेलें की आमकां 24 वरां उदक आसतलें म्हणून, पूण हे खंय तरी तें जावंक ना। आजून सकाळचे 4 खंय तरी लोकांक उठून उदक भरचें पडटा। हांव रिक्वेस्ट करता PWD ऑथॉरिटी कडेन की जें इनॉग्रेशन केलां तेंच्यांनी शिपयार्डाक कनेक्शन दिलां, तेका बऱ्याच गजाल आहा की शिपयार्डाक कनेक्शन दिलां तेंच्यांनी, पूण जे लोकल्स आसा, लोकल घरां आसा तांकां 24 वरां उदीक आसपाची गरज आसा। शिपयार्डाचेच पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता हो खंय तरी सारकें न्हू। लोकल ऑथॉरिटीनी PWDन लोकल्सांचें चिंतपाक जाय। लोक सकाळ आमची लोकल सगळे 4 उठून उदक भरतात आनी हे खंय तरी वायट गजाल आसा। हांव रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटी की हे जे कनेक्शन आतां दिलां तेंच्यांनी, बरी गजाल म्हणटा की शिपयार्डाक डायरेक्ट वयता, पूण तितलेंच लोकांकूय उदक पावपाक जाय। 60 लॅक्साचो प्रोजेक्ट आसा आनी ही पायपलायन जी वता ही आमच्या व्हाळान म्हणून वेलपी तेवटेन जावन गोवा शिपयार्डाक वताली। सो गोवा शिपयार्डाक वता आसतना गोवा शिपयार्डाकूय उदक लागतालें आनी आमी रेजिडेन्शियल एरिया आसा थंय पसून उदक मातशें आमकां कमी वयर सकयल जातालें, एक दीस चड येतालें कमी येतालें। सो ही एक सेपरेटूच पायपलायन गोवा शिपयार्डाक जेन्ना आमी घालता तेन्ना आमी पयलें की ही घालतकूच आमचे मुंडवेल जावं व्हळान जावं ह्या एरियेन जे पळय उदक मातशें वयर सकयल जातालें तें स्टेबिलायज जातलें, तें स्ट्रिमलायन जातलें आनी उदकाचो फ्लो बरो उरतलो। त्या खातीर ही आमी दाजी बाबा वेगळे वेगळे प्रकल्प हांगा सद्याक वास्कोन चालू आसा, जाय ते करून दवरले आसा। वॉट आर द प्रोजेक्ट्स दॅट आर ऑन गोईंग, वॉट आर इन द पायपलायन, कितें कसले प्रोजेक्ट? एक तर आमचो हांगा
म्हणटा तें अप्रॅम चालू आसा तो आनी 6 म्हयन्या भितर आमी कंप्लीट करपाक पळयता तो एक जालो. दुसरें अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा आनी अंडरग्रावंड केबलिंग आमी आतां सगळे केबल ले केल्या, आतां वयल्यो वायरी देंवोवपाच्यो उरल्या. सो ते ह्या मंथा भितर आमी कंप्लीट करपाक पळयता. ते जातकूच आमी ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट आतां तुवें पळयलें की खंयटकूच सगळ्याच मातशें बुरशें दिसता. सो ते टोटल अरावंड 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आमी थ्रू सुडा ब्युटिफिकेशन करपाक सोदता आनी तो ब्युटिफिकेशन जालो की ते सगळें स्ट्रीमलायन जातलें. ताज्या मदीं आमी SP ट्राफिकाक बी आपोवन ती बंदेचोय प्रपोजल आमी हें केल्लो. सो आमी नेक्स्ट वीक मिटींग घेतले. थोडे जे आमचे इम्पोर्टंट हांगा इंजिनियर्स आसा, आर्किटेक्ट आसा, ट्रॅफिक मॅनेजमेंटान कोण एक्सपर्ट आसा, बिजनेसमॅन आसा, एक्टिविस्ट आसा, त्या सगळ्यांक घेवन एक मिटींग घेतले वेदर इट इज फिजिबल ऑर नॉट. आनी सपोज त्या मिटिंगेन डिसायड जालें जाल्यार आमी ते पब्लिके फुडें वचून ते वन वे करपाचो की ना करपाचो आमी तो एक हें करतलो. आमी ब्युटिफिकेशन इतलेच खातीर सुरू करूना. आतां खरें अंडरग्रावंड पायपलायन घाली, केबल्स घाले, पूण ब्युटिफिकेशन इतलेच सुरू करूना कित्याक PWDची एक पायपलायन आमी घालतात. म्हणजे आमी पळयतात की दामोदर सायडीन आमची वॉटर पायपलायन आसा, पूण ह्या सायडीन सपोज म्हणजे जे सुप्रीम हॉटेल आसा नाजाल्यार ठक्कर हावस आसा त्या सायडीन सपोज उदक कोणी न्यू कनेक्शन घेतलो जाल्यार रस्तो फोडचो पडटा आनी तो पडतोय बुरसो जाता, पडतोय मागीर हें स्टार्ट जाता. सो हेवटेन एक डेडिकेटेड पायपलायन म्हणजे आनी रस्तो फोडप ना. आमी पळयलां की हाजे पयलीं आमी रस्तो करताले नवो आनी फोडटाले आनी कित्या खातीर जातालें की दोनूय सायडीन 2 पायपलायनी नाशिल्ल्यो म्हणून. सो आतां एका सायडीन आसा ते दुसऱ्याय सायडीन पायपलायन म्हाका दिसता ते फक्त पायपांक रावल्या. सगळो टेंडर जावन सगळो आउट जालो. ती पायपलायन जानेवारीन येतले अशें म्हणटा ते. सो जानेवारीन ती ले केली की आमी इमिडिएटली ब्युटिफिकेशनाक स्टार्ट करतले आनी बाय मार्च एप्रील स्वतंत्र पार्क विल बी टोटली ब्युटिफायड. असो हो प्रोजेक्ट आसा. दाजीबाब खंय तरी तुमी एक बोट हाडपाक सोदताले INS मोर्मुगांव, तो प्रकल्प ताजे कितें जाला? बोट अजून आसा. सो सगळें रेडी केला आमी. फक्त आमकां तांचो एडमिरल चीफ येवपाचो आसा आनी आमकां हेवटेन CMचो अपॉयंटमेंट जाय. गव्हर्नराक आपयल्लो आमी पूण गव्हर्नराक फावो नाशिल्लें. सो ते नेवल ऑथॉरिटीज कोऑर्डिनेट करता विथ ऑल दीस एजन्सीज. म्हणजे तांचोय नेवीचो वरिश्ठ अधिकारी येवपा जाय. हेवटेन गव्हर्नमेंटाचोय आमचो कोण तरी आसपा जाय आनी त्या खातीरूच उरला ते आयले की म्हणजे बाय डिसेंबर ती बी बोट घालून जातली. What is the status of the fish market? फिश मार्केट इज ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी. इट इज इन फायनल स्टेजीस. म्हणजे कॉस्मेटीक चेंजीस कितें आसा भितर, रॅम्प हें करप, प्लॅटफॉर्म्स करप नाजाल्यार बाकीच्यो गोश्टी करप हें सगळें चालू आसा. टायलिंग चालू आसा. सो इन अनदर 2 months आय थिंक सो फिश मार्केटूय रेडी जाता.